डायड एट 20, बॅरीड एट 60 अशें म्हण आमचो एक प्रोफेसर सिमनारीन म्हणटालो. कितें म्हणटालो? डायड एट 20, बॅरीड एट 60. चडशीं जाणां आमी 60 वर्सांक पावता आनी मागीर आमी मरतले, मागीर दीस जालो. पूण तूं कुडीन मेला, तुजें मरण हिंगासर जालां त्या दिसाक मेलाय, वो ताचे भोव पयलीं तूं भुरगोच आसतना, वो तूं तरनो आसतना, तरणाटें आसतना, वो काजार जालें तेन्ना तूं मरोन गेलोय, ऑलरेडी डेड. ह्या पासत आमचो तो प्रोफेसर म्हणटालो, तुमी भुरगे जे आसात, तरणाटे जे आसात, बेस्ते आसात, मेल्ले कशे, जिवे नात. क्रिस्ती भावार्थान भाव भयणीनो, आमी हें कन्सिडर करपाक जाता, आर वी डेड ऑर वी अलायव. आनी आमकां जीव आसा काय ना तें पळोवंक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां काय बरी ही देख दिल्या. टेस्ट कितें? गरम आहा काय थंड आहा? आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमी बरी पाजलोली मनशां कशीं, वो क्रिस्ती भावार्थान पाजलोली मनशां जाल्यार म्हणपाक जातात गरम आहा, ऊन. वो ना जाल्यार दुसरे वाटेन कसली तरी असोकताय आसा, कांयच करूंक जायना, सारकी थंड. वो भावार्थ शिकूंकूच ना, दोतोन खबर ना, पवित्र पुस्तक वाचूंक ना, देखून कांय नकळो, ह्या पासत थंड. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमी आयकलां, तूं कितेंय एक जावपाक जाय आसलो, तुज्या भावार्थान तूं ऊन जावपाक जाय आसलो, पाजलोलो क्रिस्तांव कसो, ना जाल्यार तूं सारको थंड जावपाक जाय आसलो. पूण तूं ऊनूय न्हय आनी थंडूय न्हय, पूण तूं शेळमळो. आनी शेळमळो आसा ताका आयज देवाचें उतर म्हणटा, हांव तुका ओंकून भायर उडयतलो. आय विल स्पीट यू आवट ऑफ माय माउथ. देवान ही उतरां म्हणप म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमकां मातशें काळीज घालपाक जाय. देवान जरी तर म्हाका आपल्या तोंडांतलो भायर उडयलो, बेश्टोच भायर उडोवंक ना, काडून तोंडांतलो भायर उडोवंक ना, पूण ओंकून भायर उडोवप म्हणल्यार आनीक आमी तें ओंकलां तें केन्ना परतून तोंडान घेना. आमी खाता आसतना मातशें भायर काडल्यार घडये परतून खायत, पूण जें कितें आमी ओंकून भायर उडयता तें केन्ना आमी परतून भितर घेना. वी डू नॉट टेक आवर स्पीट इन. जाल्यार हें वाचप भाव भयणीनो आमी आयकता आसतना आमच्या भावार्थान हें समजूंक आमकां गरज. आयज आमी खंय आसा, आयज आमचो भावार्थ खंय आसा. आयज आमी क्रिस्तांव म्हणपाक आमकां बरें दिसता, थोडे फावटी आमी क्रिस्तांव म्हण लिपोवपाकूय आमकां बरें दिसता. बरें दिसता म्हण न्हू, पूण लिपोवचें पडटा. क्रिस्तांव म्हण दाखयत जाल्यार ह्या आयच्या समाजान आमकां धुमाळो दितात, जॉब दिनात, ओ सवलती सारक्यो दिनात, स्वतायतात, इनडायरेक्टली तरी स्वतायतात क्रिस्तांव म्हण कडत जाल्यार. ह्या पासत आमचे क्रिस्ती गूण जे आसात वा आमचें क्रिस्तांवपण जें आसा तें आमी आमच्या वावराचे सुवातेर आनी आमच्या समाजान आयज जायते फावटी दाखोवंक भियेता वो आमी फाटीं रावल्या. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी जाकिवसाची खबर आयकल्या. जायते फावटी जाकिवसाची खबर आमी आयकल्या, ताचेर आमी नियाळ केला. आनी जाकिवस तो आपूण थंडूय न्हू वो गरो ऊनूय न्हू हें जाणा आसलो, एक जुदेव कसो. कित्याक ताची लागीं पदवी आसली, तो मुखेल दंड वसूलदार, तो आस्तीक मनीस म्हणटच ताची लागीं पदवी आसली. कोणाची ताका पडोंक ना, कोणाची ताका पडपाची गरजूय नासली. आपणाचे वस्तुंगी ताच्यान जिवंक जातालें. पूण असल्या वेळार ही जी आपली शेळमळाय आसा ती पयस करचे पासत जेजूक तो पळोवंक सोदतालो. कित्याक आमच्या समाजान आयिल्लो आसा एक असलो मनीस जो सगळोच पाजलोलो कसो देवाच्या मोगान. ताच्या उतरांनी तो देवाच्या मोगान पाजलोलो, ताच्या कोरण्यांनी ज्यो कोरण्यो तो करता तातूंत तो देवाच्या मोगान पाजलोलो. हें ताणें आयकल्लें आनी ताका मेळूंक सोदतालो. आनी हें करपाक भाव भयणीनो, ही हॅड टू गिव अप. सोडून दिवचें पडलें. कितें सोडून दिवचें पडलें? पयले सुवातेर सुरू करता आसतना ताणें आपलें जे समाजान जो आपल्या समाजान जो जागो आसा
सोशल डिग्निटी जी आसा ती ताणें गिव अप करची पडली आनी ताणें तशें केलें आनी गेलो आनी त्या रुमडाच्या झाडार चडलो. मुखेल दोंड वसूलदार आस्तीक मनीस एक रुमडाच्या झाडार चडटा म्हणल्यार लजेची खबर. पूण ताणें लॉज सोडून दिली. ही गेव अप. आनी सोशल डिग्निटी आपणाची सोडून दिवन वयर झाडार चडलो तेन्ना जेजूक भेटलो. जेजून जेन्ना ताका आपयलो, झाकेऊस बेगीन देंव. हो मुखेल दोंड वसूलदार म्हणटच तो दुसऱ्यांचे ऑर्डर्स घेवपी न्हू, तो ऑर्डर्स दिवपी. जे दुसरे दोंड वसूलदार आसा तांकां तो घडये डायरेक्ट कोत्तालो. कोण कोण खंय बसतलो, कितले घेवपाचे, हें घडये तो डिरेक्ट कोत्तालो. पूण हिंगासर जेजू ताका म्हणटा बेगीन देंवून ये. आनी झाकेऊस देंवलो. म्हाका तुमगेर येवपाक जाय. ताणें ताका आपणागेर व्हेलो. आनी गेल्या उपरांत आनिकूय जायत्यो वस्तू ज्यो ताका शेडमोळो करता, वो ज्या वस्तूंनी ताका बांदून दवरलेलो आसा त्योय तो दिता, काडून दिता. गिव्स अप. गरिबांक ही म्हजी गिरेस्तकाय आसा ती अर्दो वांटो दिता आनी ज्या कोणाक फटयला तांकां हांव चौपट परतून दिता. भाव भयणीनो, जरी ह्या लोकां मदें जो लोक तांचे बराबर चलतालो तांणी म्हणलें पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. ह्या लोकांन आपलें मन दिवंक सोडून दिवंक ना. थंयच रावलीं. ते शेळमोळाय जी आसा वो आपलें मन जें निबोर केल्लें आसा दुसऱ्यां विशीं, भोव करून ह्या दोंड वसूलदारां विशीं, तेंच घेवन रावलो. ह्या पासत हो लोक जो आसा तांकां तारण न्हय, पूण ह्या गोराब्याक, झाकेऊसाच्या गोराब्याक आयज तारण मेळ्ळें. तर भाव भयणीनो, आमी ज्या समाजांत येता तेन्ना आमी आमचें मन आनी आमचे जे एटिट्यूड्स आसात वो आनी जें कितें आमी चिंतता आमचें चिंतना गोड धरून आसा हांगाय. वो क्रिस्ती जिवितान आमी भितर सरून देवाचें उतर आमच्या काळजान आमी घेवन दिसाच्या दिसाक जो बदल जावपाक जाय आमचो तो करूंक आमी तयार आसा. आर वी रेडी टू गिव अप सर्टन थिंग्स. जायते फावटी आमकां सोडून दिवपाची गरज ना, कित्याक तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. कम्फर्ट झोन. जें कितें आमी वायट करता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. जें कितें आमी दुसऱ्यांक सोतायता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. जें कितें आमी दुसऱ्यांक नाडटा तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. जे चुकीचे निर्णय आमी घेता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. वो जो घात आमी दुसऱ्यांक करता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. आनी भितरल्यान जरी तर तें आमकां खायत आसता, भोव करून जेन्ना आमी दुसऱ्यांक फटयता, दुसऱ्यांचो घात मारता, भितरल्यान तेन्ना आमकां आमी कोश्टवता, तरी पूण जायते फावटी तें आमी सोडून दिवपाक तयार ना, मेल्लीं कशीं जाल्यां. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आमकां सगल्यांक देव आपल्या शिवासणार बसोवंक सोदता. आयच्या जबाब स्तोत्रान आमी म्हणलां, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासणार बसूंक दितलो. तर आमी जैत व्हरपाची गरज आसा. भोव करून आमच्या जिवितान ही शेळमोळाय जी आसा, हे शेळमोळायेचेर आमी जैत व्हरपाक गरज आसा. आनी हे शेळमोळायेचेर आमी जैत व्हरतले जाल्यार सगल्या वेळार जागृत रावप गरजेचें. सगल्या वेळार सारकीं आनी बरीं रावप गरजेचें. तर हेंच करूंक आमकां कृपा दी म्हूण हे आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी आमकां ह्या शिवासणार, आपल्या शिवासणार बसयता. तर आमी आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन बदलूंक आनी दिसाच्या दिसाक देवाक मानता तशें जिवंक आमकां कृपा मागुया.